ओल्डगोवन सनबर्न जावपाक तुमी फाटीं सांगिल्लें की मिनी सनबर्न जाय जाल्यार ओल्ड गोवा करचें म्हणून सो आयज कितें सांगता दिसता सनबर्न कितले टायम आहा मरे तेन्ना मागीर उलया जर जालें जाल्यार मिनी सनबर्न हांव ओल्ड गोवान हाडटा त्या हेलिपॅडार ते आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचोन थंय त्रास काडपाक नाका सांजे 2 गेले रातचे पावतले त्यान नाका कळ्ळें न्ही सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनबर्न तो व्हडलो शो नाका आमकां तो बारीकसो आमकां मेळटलो ते आमकां आशा आसा आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो तशें न्हू म्हणजे मेन सनबर्न सावथ गोवा आनी मिनी सनबर्न ओल्ड गोवा अशें सावथ गोवा जावूं तरी तो आतां नॉर्थ गोवान खंय जायनासलो पण नॉर्थ गोवान आमच्या हांगाय लागताले पण मिनी म्हणजे कितें एक बाबा एक पार्ट त्याचा एक बारीकसो एक शो तो एक आमकां दिवचो जेणे करून हजारांनी अशे लोक न्हू एक बारीकशे पण मागीर खूब लोक येवंक शकता न्हू तुमी लिमीट कशें घालूं शकता तांकां ते मागीर पळोवया तेजेर विचार मागीर करया सनबर्न म्हणजे ड्रग्स हे ते म्हणटा तूं कशें करता अरे बाबा ना रे तशें कांय ना तूं बरो कंट्रोल आसलेले ते खंय चलतले ते कांय जावचें ना कंट्रोल जातलें म्हणटा तूं 100%. सर ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाची कितें अपडेट जावना ते तुका हांव फाल्यां सांगता आनी आमी ओल्ड गोवाचो विशय उलयता आनी ओल्ड गोवा तूंय लागसान तुवें जे कितें मुवमेंट आहा ते तुवें पळयलां आनी तुवें केल्याय देखून सो ह्या दिसांनी एक मिनी सनबर्न करपाची गरज आसा म्हण आमदार म्हणटा थिंगा हितून ओल्ड गोवाच्या एरियान प्लीज यो से जेन्ना हेंचे विशय ओल्ड गोवा एन्शंट हेरिटेज सायट मॉन्युमेंट्स आसा आनी थिंगा मिनी सनबर्न पळय एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार तेंजील बाब म्हाका मरे हे विशयाचेर उलोवपाक नाका आसलेले 2 दीस पयलो पोस्ट पळयल्लो हांवें हे तो एक्चुअल टर्म म्हणटा तो ऑबियस तो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता तो आतां जालें कितें ही वॉन्ट टू डायवर्ट द मेन इश्यू ऑफ सनबर्न इन सावथ गोवा सो थिंगा तेणें म्हणलें म्हणटा आपूण हेलिपॅडाचेर खूंय सनबर्न करता म्हणून ताका दिसता ही वील वीन वन ब्रावनी पॉयंट विथ द CM खूब वाद जालोलो आसा सो हो मिनी तुमचो विशय अजुनूय भितर कितें आहा? बाबा आतां आमचें एक्सपोजिशन चालू आसतलें आनी कोणाक जाय तो सन्मान ना पण तो ना पण सडनली कसो म्हटलो तो तुम्ही तो मिनी सनबर्न जावचो म्हणून सन्मान हांवें हाड म्हटलं ना ते एक बेश्टो पार्ट म्हटलो पण आतां आमचें एक्सपोजिशन डिसेंबरान आसतलें आनी तितून भितर ते कोणाक जाय सो तुमकां नाका तो दुसरो म्हणल्यार तो गार्बेज ती गरज ना कारण आमचे गोंयचे ह्या डिसेंबरान नोव्हेंबरान नोयना सुरू जाता आनी डिसेंबरान आमचें एक्सपोजिशन चालू आसा आतां नोव्हेंबरान स्टार्ट जातलें ते आमकां आनी ते आनी आमकां नाकात पूण मिनी म्हणजे कितें तर मागीर अरे सन्मान आमी खंय हाडटा ते आनी तितलो जागो आमचे कडेन आसो नाका तेका जाय जागो कितलो रे तेका जाय ऑलमोस्ट 30-40 एकर जागो मरे आमचे कडेन खंय आहा पूण सडनली तकलेन कशें येयलें तो तुमच्या ते मिनी सनबर्न म्हणून ना बिकॉज तुमच्याच लोकांनी आतां नाका तो लोकांक नाका तो नाका लोकांक नाका तो सो आनी फुडें ना तो मिनी सनबर्न तेन्ना दिसलो अப்புறம் वाचलना आसलेली आतां हो विडियोच येयला पयलो फर्स्ट विडियोच येयलो तो तेच प्रमाणे हो राजेश बाब फळदेसाय की मिनी सनबर्न हाडपाक वता हिंगा आनी विजय बाबांनी जालें तशें करून मिनी म्हणलो कोण काय म्हूण सो ती फकाणीच केल्ली सो ते भाशेन हांवें थोडी फकाण मारली तेगेली मुगे बायट गेली त्या दोणाक सो तेदो हांवें सांगलोलें ओ राजेश फळदेसाय हे मिनी सनबर्न थिंगा हाडपाकू ना तेगे आयडियार आहा फकत टू शो इज प्रेजन्स कित्याक मदें तो न्यूजान आसलोलो सो मे बी यू वॉन्टेड टू कम इन द न्यूज ते मॉन्सुना बेबी येताय तेश करून नंबर 1 नंबर 2 सेकंड पॉयंट म्हणलो हांवें दॅट ही मे बी ट्राय टू इम्प्रेस द चीफ मिनिस्टर एंड ट्राय टू वीन द ब्रावनी पॉयंट्स विथ हिम एनिवे बेटर सेन्स प्रिवेल्ड आनी देवान तेगे तकल्यांक मिनी इमोशन मिनी नॉलेज घायली सो ते मिनी सनबर्न नाक म्हणपाक आनी नाव ही हॅज एक्सेप्टेड इट सो वेल एंड गूड बेटर सेन्स प्रिवेल्ड आनी ताका लागून एनी हाव फॉर अ चेंज ऑफ सोल देव बरें करूं राजेश बाब दुसरें म्हणल्यार आय कंप्लिटली एग्री विथ विजय बाब सरदेसाय विथ रिस्पेक्ट टू रिसंट इन्सिडंट इन द असेंब्ली आउटसायड रोहन गांवते बाबान तेगे नेंग मारली येस मे बी द टायमींग एंड द प्लेस मे नॉट बी रायट I don't find there is anything wrong much in it. Because ते आमी पर्सनल रिलेशन आमगेले जायते आसता but politically we may fall out. I am facing this thing in my own village. Literally every leader in my valley constituency is my relative. And there are some relations so much, they are my internal family relatives. But yet we need to fight them out politically. So what happens inside the assembly
need not be carried outside the assembly as Vijay Babu says, त्या कितें मोर्तेल घेवन मातसो हॅमर घेवन मातसो रॉड घेवन मातसो काय म्हण सो दॅट इज आय डोंट थिंक सी कोण आमगे कलिग्सांगे बर्थडे आसता काजार आसताय तेंगे भुरग्याली फंक्शन्स आसताय सो वी डू एटेंड न्हू कोणागे गणेश चतुर्थी आसता क्रिसमस वी गो सो लेट अस be matured politicians and learn to differentiate instead of just getting into such as small things. Yes, while he is inside the assembly and to compromise kota, I can understand. That's a different story.